रथयात्रेक सुरू जाता आणि ही रथयात्रा संबंध हावजिंग बोर्ड मार्गे मडगांव पर्यंत वतली आणि एक शिवप्रेमी सगळ्यांचो एक गदर असा तो संबंध मडगांव भर दुमदुमतलो। छत्रपतीन जे राज्य केलें एक उत्कृष्ट राजा म्हणून निभयलें तें फक्त एक उत्कृष्ट अशें उदाहरण हे सगळ्या आमकां लोकांक जावन आसा। रयतेचो राजा म्हणून ताणें तो नावलौकीक मेळयलो। ताज्या कार्यशैली भितर ताज्या त्या टर्मा भितर जे एक विचाराचे स्वातंत्र्यान त्याच बरोबर पाटबंधारे आसतले, कृषी आसतले, विज्ञान आसतले, ह्या सगळ्या गोष्टी कडेन तांची पळोवपाची दृश्टी जी आशिल्ली त्या दृश्टीचो आयज खरें म्हळ्यार अभ्यास करपाची गरज आसा। शिवाजीन राज्य करतना राज्य केलें तें अशें सहज राज्य करूं ना, कश्टांतल्यान उबें केलें आणि शुन्यांतल्यान सगळें निर्माण केलें आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करतना तांकां जितले त्रास जाले त्या त्रासांतल्यान आज तांच्यांनी एक आपलो एक आदर्श असो आणि त्याच बरोबर एक महाराष्ट्र घडयलो, त्याच बरोबर सगळ्या भारताक भितर एक उर्बा दिली। हांव मागतां ह्या सगळ्या यंगर जनरेशना कडेन की ताजो इतिहास फक्त युद्धा पुरतो गड किल्ले जिखपा पुरतो नसून ताणें केल्ले राज्य पद्दती आणि एडमिनिस्ट्रेशन हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा। तें सगळ्यांनी आत्मसात करचें। शिवाजीचो एक तरी गूण असो तो आत्मसात करचो आणि तो आत्मसात केल्या नंतरच आमकां शिवराज्य जे अभिप्रेत आशिल्लें तें आमकां मेळटलें।